मिनाचे येरादारी प्रश्ना वयल्यान पिळगांवच्या शेतकारांनी वेदांता कंपनी आड खर विरोध उक्तायलो। 8 दिसा पयलीं मध्यराती रस्त्याचेर देऊन पिळगांवच्या लोकांनी मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयल्ले। तेन्ना सावन रातीची मिनाची येरादारी बंद आसा। इसीत घालून दिल्ल्या नेमा प्रमाण मिनाची येरादारी करची अशी लोकांची मागणी आसा। आता तर पिळगांवच्या शेतकारांनी हायकोर्टात याचिका घाल्या। शेतकऱ्याच्या वतीन अनिल सालेकर हांणी ही याचिका घाल्या। 9 तारीख झाली आणि काल फार्मरांनी आमच्या सेजा वेदांताच्या खिलाफी पिटिशन घातले की त्यांचे इनलिगल जे आसा एक्टिविटी त्यो बंद करच्यो अशें म्हणून काल पिटिशन घातलेलें आसा। तेन्ना तेजो आता जी सुनावणी आसा ती रोखडीच आमच्या सोमाराक आसा सुनावणी, आणि त्या सुनावणेन म्हाका दिसता विजय हो शेतकऱ्यांचो अवश्य आसा असो तरी म्हाका दिसता। जेणें करून पिटिशन अशें आसा की तेंचे जे इनलिगली कितें चलता म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन म्हणून इनलिगल काडप आनी कितें आहा हेचे घातलेले आसा सगळे डिमांड्स कितें आहा पळय जाल्यार तेजो निकाल जो आहा तो आमचो सोमाराक हो जातलो। पण नायट टायम ट्रान्सपोर्टेशनाक तुमी कितें केलें? जे नायट टायमाचो आहा ते ऑलरेडी तेजेर हें जालें बंद जाल्लेलें आसा, आनी दिसान कितें आहा तो हेजें जे आमी इसीन कितें आसा तें तेंचे कडेन इसीन आहा ते वापरपाचें जावं चलोवपाचें अशें म्हणून आमी हें केल्लें आसा। म्हणजे पिटिशन तुम्ही हायकोर्टाक? हायकोर्टाक घेतलेलें आसा। म्हणजे सोमार दीस सोमार दीस तो सुनावणी आहा 13 तारखेक। हय। केन्ना घातला? काल घातलें 9 तारीख। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।